विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पै तोनसे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक आत्मीय जावन स्वागत करतस. फुडली 2 सरणींतू परीक्षा तयारी चिरडुवान कशी कोरका आमगेल लक्षा कडेन आमगेल प्रयत्न कशी आसका म्हणेल विचारू तुमगेल मुखार हांव दवरलेलो आसा. ह्या वार हे प्रयत्न करतना आमगेल एक मनोभाव कशें आसका म्हणून ಕೆಲವು संगती हांव तुमगेल मुखारी सांगता. आमगेल सुತ್ತमुत्त गण्य व्यक्तीक पळयतना आमकां दिसता अयो आमी तांगेला मणकेची जावका तांगेला मणकेची साधन कोरका म्हणून. जाल्यार तांणी त्या एक पोझिशन पावका जाल्यार कितली कश्ट भोगून आसता ती. सो आमी थंय पावका जाल्यार तितले कश्ट भोगुका जाल्यार आमकां एक मनांतू संशय येता मिगेल निमित्त हे साध्य स्वे हांव हे कोरी येतव्या म्हूण सांगून कसं की एक भंयशी. हे भंय म्हळ्यार प्रत्येक मनशांत आसता. जत्ताना आमकां कसले भंय आसना. व्हड जत्ता 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 हे भंयाचे लिस्ट वाडत वता. हांव परीक्षे वतना म्हाका पुराचे विसरून गेल्यार कसो करचें म्हूण एक भंय. एके हांव फेल जाल्यार कसो करचें म्हणलें एक भंय. स्टेजार गेल्यार म्हाका कसले विसर न्हू पुराजन म्हाका पळोवन हसल्यार कसो करचें म्हणलें एक आलोचना. सो असले आलोचनेरी आमी कितलीकी पटी मुखार वच्चाक भितांती. हांगा 2 विशय आसा. एके आमी हे भंया वटू जीवन काडका ना म्हण जाल्यार ह्या भंयाक मातशें घालून आमी मुखार वच्चाक एक प्रयत्न करका. एक घटन सांगता. एक व्हड इंजिनियरींग कॉलेज प्रतिश्ठीत कॉलेज व्हड एक सिटींतू. ते दिवसू फर्स्ट इयराचे चिरडूं सीईटी मुखांतर कोण कोणा सीट मेळ्ळा की तांणी पुरा जन थंय येवन आसतांती. विंगड विंगड गांवां दाखोवन विंगड विंगड हळ्ळी दाखोवन पुरो येवन आसतांती. तांतू एकलो चल्लो एक गव्हर्मेंट कॉलेज सिक्कुलो एक सन हळ्ळी दाखोवन आयलो. तो थंय येताना भिवन भिवनू येता. सुತ್ತमुತ್ತ पळयताना पुरा जन इंग्लीश उलयता आसतांती. चंद अवंगल घाल्लेले हक्केक नमन्याचे अयो म्हाका इंग्लीश सम उलोवचें येना हांव तांगेला म्हणके कशें बाजावचें कशी तांगेलो पुरा मिंगल जावचें म्हूण एक खंयकी एक भितर भंय भंय आसता. पुरा जन एक ओरिएंटेशन प्रोग्रामाक एक हॉलान सरवतांती. प्रोग्राम पुरा जातरी प्रिंसिपाल उलयता. मागीर लास्टाक सांगता कोणाकय स्टुडंट्सा पैकी कोणाकय तुमकां कसले उलोवका म्हण आसल्यार तुमी स्टेजार येवन उलोव येता तुमगेले एक अनिसीक सांग येता म्हणटा. पुरा कडेन एक पटी सायलन्स. कोणय मुखार येवच्या तयार ना ती. तेदना एक हात वयर येता. कोणाल हात पळयल्यार हे हळ्ळी चल्लाले. सीदा स्टेज वता. तागेला अवंगल पळयतानाच पुरा जनार हासच्या सूर कोरनासतांती. ताणें तोंड ओपन करून उलोवच्या सूर करताना बॉब मारून पुरा जन हासच्या सूर करतांती. ताका पाप एक नमून जाता जाल्यार तो उतर आपता. 1-2 निमिष हासून जातरी पुरा जनाक शांत जावन आसतांती म्हूण सांगून तो एक सन्नी करता. कडेन सायलेंट जाता पुरा. मागीर तो सांगता तागेले एक इंग्लिशार तो सांगता हांव हळ्ळी दाखून आयलो सन स्कुला शिकिलो म्हाका हे सिटीचे कसले विशय गोतना जाल्यार म्हाका लायक शिकूका एक व्हड मनुष्य जावका म्हूण म्हाका एक लक्ष आसा. तुमगेला मणकेची चंद इंग्लीश उलोवका म्हूण म्हाका आश आसा. ताका तुमी म्हाका एक अवकाश दिल्यार हांव म्हगेले एक अनिसीक सांगता म्हूण सांगता. कडेन एका पटी सायलेंट जाता. पुरा चिरडूं तो कसो सांगता म्हूण आयकता. तो 5 निमिष तागेले एक लक्षा कडेन ताका कशी काम कोरका ताजे खातीर तो ह्या गांवां आयला म्हणेल विशयान उलयता. तागेले उलोवन जातरी आनी पुरा जन ताका हर्षोद्गारार एक स्वागत करतांती त्या कॉलेजांत. हो चल्लो तुक घेता. तशीच 4 वर्सांतू एक फायनल इयर येता म्हणटना त्या कॉलेजाचे प्रेसिडेंट तोच चल्लो जाता. इतली कॉन्फिडेंट शिकच्या बुद्दंतू कॉलेजा प्रेसिडेंट जावका म्हूण सांगल्यार तुमी आलोचन करांती तागेल कॅपॅसिटी कशी आसच्या पूर म्हूण सांगून. ते दिवसू सुरवे दिवसू ताणें पुरा जना म्हणके म्हाका कसो लाबा ते वचून उरलोचें उसाबरी हांव मेजींतल्यान उता बसता म्हगेलें काम कसलें मास्टरान केलेलें पाठ आयकुचें वाजूचें परीक्षा बरोवचें तितलेची म्हूण ताण आशिल्लें जाल्यार आज तो कॉलेज प्रेसिडेंट जावच्या साध्य नाशिल्लें. तागेले एक कम्फर्ट झोना भितर तो आसून नाबा हांव भायर वच्चें ना हांव एक गुंपांत एक गोविंद जाल्यार व्हडणे हांगा आसता म्हणलें जाल्यार ताण साधन करच्याक जायना आशिल्लें. आज तोच चल्लो तो म्हाका गोत्तशील चल्लो म्हगेले एक स्टुडंट तो
म्हळ्यार स्टुडंट म्हूण सांगल्यार हांव ताका डायरेक्ट शिकयना जाल्यार हांव मस्तपटी तागे लागीं उरलेलें आसा तो केलो पुरो विचार उरलो चाका म्हगेलो आईल आसा तो आजी युएसान तूं व्हड कामार आसा ताका आज हरडीकय जाला सो असो एक ताणें साधन केल्लेलें आसा सो आम्ही कम्फर्ट झोना भितरी आसका की भायर येवका की म्हूण सांगून तुमी आलोचन करात ह्या कम्फर्ट झोन म्हण सांगल्यार कसं जाल्यार एक क्लासान तूं एक डिस्कशन जाता आसता टीचर निमगिता आम्ही कम्फर्ट झोना भितरी काम करचे लायक की कम्फर्ट झोना दाखवून भायर येवन काम करचे लायक म्हणून चेडू आलोचन करता ती एकलो चल्लो सांगता आम्ही खाऊच्या जेवच्या न्हिदोच्या राबच्या बसच्या धांवच्या हे पुरा आमकां कशी कम्फर्टेबल आसा आमी तशी करता ती तशीची काम वर्केन आमकां कशी कम्फर्टेबल आसा तशी करची लायक नव्या म्हणटात पुरा जन हा हा वय म्हण माती हलयता ती आनी एकली चिल्ली सांगता हे हार्ड वर्क आनी सक्सेस हे खाऊच्या जेवच्या न्हिदोच्या बसच्या धांवचे बणके नाही है हक्क चिकेची एक एक्स्ट्रा एक कसा की जावका एक्स्ट्रा एफर्ट म्हणून आम्ही घालका जाता खाऊच्या जेवच्या न्हिदोच्या मणकेची हार्ड वर्क आनी सक्सेस सुलभ आशिल जाल्यार आज पुराजनय सक्सेसफुल जाता आशिल्ली ती जाल्यार हे एक्स्ट्रा म्हळेलच पळय त्या चिके कष्ट आसा हे ऑर्डिनरी आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताजे मध्य आसचे एक डिफरन्स सो आम्ही ऑर्डिनरी जावन आसका की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावन आसका की आम्ही डिसायड करका म्हूण सांगून ती चिल्ली सांगता सो हांगा आम्ही आलोचन करका आमकां कसं साधन करका आम्ही कशी जावका आम्ही एक कम्फर्ट झोना भितर एक डेलिकेट फूल जावन आसका की ना ह्या कम्फर्ट झोना दाखवून भायर येवन एक स्ट्रॉंग एक रूख जावका की म्हूण आमीची आलोचन करका जाता आजीची तुमगेल कसं लक्ष आसा त्या एक पेपरार बरयान ती बरोवन तुमगेल रुमान तुमगेल कपटाक अणसियान ती प्रति दिवस त्या तुम्ही पळयतना त्या तुमकां उडगास दिता ओ तुमगेल लक्ष कसं आला म्हणून त्या लक्षा कडेन आमी काम करका काम करताच आमी प्रयत्न करून हार्ड वर्क म्हणटा वेळ सांगल्या मस्त प्रयत्न करका जाता खंयचे सुलभ हेर मेळना आमगेले फेल्युअर जाताना विंगडांक आमी ब्लेम करचे अगत्य ना आनीकय आमी प्रयत्न करका आमी केलो पटी एक्सक्यूज दिता ती अशी जाल्या तशी जाल्या म्हाका ताप येयलो म्हाका चिके हुशार ना आशिल्ल्या एक सम वाज्जिलो हांवें जाल्यार म्हाका ट्रॅफिक ब्लॉक जावन चिके वेळ जाल्या असल पुरो नेवान आमगेले एक फेल्युअराक आमी एक नेवान दिता ती तसल एक नेवान दिवचे अगत्य ना कसं आसल्यार मेगेल सक्सेस मेगेल फेल्युअर हे मेगेल जबाबदारी कोणाले जबाबदार नाही आ नम्माल नाही टिचराल नाही तांणी पुरा आमगेल मार्क्स आसता ती आमकां गायड करच्याक जाल्यार मेगेल प्रयत्न हांवें करका म्हळ्यार एक दृढ निर्धारारे आमी मुखार वचका आमगेले सक्सेस आमगेल यशस हे आमगेल हाता भितरय आसा एक काणी सांगता एक गांवांत तूं एक प्रायोच मनुष्य आसता तो मस्त बुदांत मस्त विचार आशिल्लो पुरा जन तांगेल समस्या घेवन प्रति दिवस सांजे तागेला येता आशिल्ली ती तो बैसून ताका गोत्त आशिल्लो चांग विशय जना सांगचे एक तांगेल समस्येक एक परिहार दिवचे करता आशिल्लो त्याच गांवांत तूं एकलो 20-22 वर्साचो चल्लो तो लेखता हे मंतर कसले बुद्धन तूं हे मंतरान नुत फटी सांगचे हांव ताका फट्टी म्हणून प्रूव करता म्हणून एक प्लॅन करता एक सानीच पक्ष घेवन तो त्या हाता भितर दवरता आनी त्या मंतराला वता पुरा जन सेरवून आशिल्ली ती हाका कसं म्हळ्यार ह्या मंतरा कसले गोतना म्हूण प्रूव करका म्हूण मेगेल हाता भितर कसले सांग पळया म्हणटा तो मंतार अंदाज करता तांत भितर पक्षीची रेक्के ताका ಸ್ವಲ್ಪ दिसता तांत भितर एक पक्षी आसा म्हणटा कडेन हो लेखता आतां आनीक प्रश्न निमगिता हे पक्षी वांचूनच की मेल्ला म्हूण निमगिता ताणें लेखची कसं म्हळ्यार वांचून आसा म्हूण ताणें सांगल्यार तो गट्टी वतून त्या पक्षीक दिवश मारून पळय हे मेल्ला म्हणून सांगता म्हणून त्याची मेल्ला म्हणून सांगल्यार हात सोडून त्या पक्षीक उपचा सोडचे म्हणून हागेल प्लॅन ताणें कसल उत्तर सांगल्यार ताजी उलटा करका ताका फट्टी म्हणून प्रूव करका तितले तागेल उद्देश तो मनुष्य हसता हसता सांगता त्या पक्षील जीव तुगेल हात आसा तूं मन केल्यार त्या वांचयेत एके त्या मरयेत तस जावन पुरा तुगेल हाता भितरी आसा म्हणून तो मंतार सांगता हाका कसले उत्तर दिवचे जायना ताका
कळता हो म्हणतार कितलो बुदन तूं म्हूण सांगून तो न्हू तची त्या पक्षेक उपचार सोडता आनी माती मुळा घाल न्हू वता. तशीच आमगेले एक डेस्टिनी आमगेल एक भविष्य आमगेल हाता आस. आमगेल प्रयत्न आमगेल हाता आस. आमगेल सक्सेस आमगेल हाता आस. सो आम्ही त्या दिक्कड आमगेल लक्ष दिक्कड आम्ही कशी वतात ती ताजे विशय आम्ही आज दकून आलोचन करून त्या कडन प्रयत्न घालयेतव्या म्हूण तुमगे लागी विनंती करताची आयचे मेगेल हा कार्यक्रम मुक्षिता. पुरा जनाक एग्जामाक ऑल दी बेस्ट. लायक एग्जामा करांती, लायक मार्क घेयांती आनी ह्या समाजांतू एक गण्य व्यक्ती जावचे मेगेले एक शुभाशीर्वाद तुमकां आसो म्हूण सांगताची हांव मुक्षिता.